विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जेवचे सायबर सुरक्षा कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आमी वेबसाइट, वेब, नेट, इंटरनेट म्हूण अशी पुरा नमुनवार शब्द ऐकून आसाची. जाल्यार डीप वेब म्हळ्यार कसले आनी डार्क वेब म्हळ्यार कसले हाजे अंतर कसले म्हूण आमकां गोतना. आजी सायबर सुरक्षाचे 15 उपाख्यान म्हळ्यार 15th एपिसोडाक आमगेल संगात डार्क वेबा विशयी वार्तालाप करताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत, तुमकां हेच्या पाख्यान स्वागत. नमस्ते. आता वेब म्हणटना एक इंटरनेटा कनेक्टेड अशा पुरो म्हणून आमी एक लेखताची. तांतू नमुनवार वेब म्हळ्यार तांतू एक नमुनवार विध म्हूण सांगून आमी आयकल्यांची. या डीप वेब आणि डार्क वेब म्हळ्यार कसले आणि हाजे अंतर कसले म्हणून आमगे प्रेक्षकांक सांगता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट म्हळ्यार कसं ना म्हळ्यार आमी पूरा जन इंटरनेट यूज करताची. इंटरनेट यूज करतना आतां म्हगेले कझिन अमेरिकांत बैसून आसा. हांव इमिडिएटली व्हॉट्सएप कॉल करूं येता. व्हॉट्सएप कॉलार आमी चंदून उलोवं येता फ्री त्या इथं म्हळ्यार पुढे आमी खंयचे एक फॉरेन उलोवंक म्हणजे जाल्यार आमी ISD कॉल्स मिनिटा 15 रुपये 20 रुपये पुरो आशिल्ले. आतां तुमी फ्री जावन व्हॉट्सएपार उलोवं येता, मेसेंजरार कॉल करूं येता, स्कायप करूं येता, यू कॅन डू एनीथिंग. सो तशें आसतना कशी कनेक्ट जाता असं म्हण दिस इज द फर्स्ट थिंग. हांगा दोकून अमेरिका कशें आनी त्या वेळी डिले कसले ना, लेटेन्सी कसले ना. इमिडिएटली हांव हांगा हलो म्हळ्यार ताका ते हलो म्हण आयकता. इवन आमकां ट्रंक कॉल आमी पुढे फोन कॉल करतना हांव हांगा हलो म्हण ताका एक कितले सेकंड नंतर कसले डील नथींग. सो तशें आसतना हाऊ इज इट म्हण ताका हांव युजली म्हगेले सेशन्सांत तूं हे क्वेश्चन निमगुचे आसा जनांक आमी कशे कनेक्टेड अमेरिकाक ऑर ऑस्ट्रेलियाक डिफरंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हाऊ आर वी कनेक्टेड. सॅटेलायट सर म्हणटाचे पुरो जन. एक्चुअली द आन्सर इज रॉंग. आमी इंटरनेटा कितें तरी सॅटेलायट यूज करता नाची. आमी इंटरनेटा कशें कनेक्ट जावन आसा म्हळ्यार बाय अंडर सी केबल्स. सांगला मेडिटेरियन सीन तो अंडरग्राउंड केबल नॉट जस्ट मेडिटेरियन, एव्हरी ओशन खंयचे ओशन कितलें आसा सगळे ग्लोब इज इंटरकनेक्टेड बाय अंडर सी केबल्स नंबर 1. अँड टेररिस्ट ते केबल कट करताचे. दॅट इज वन ऑफ द लेटेस्ट अटॅक्स. हे केबल आयडेंटिफाय करचे ते कट करचे. ते कट केल्यार ते तितले जाग्याक इंटरनेट डिस्कनेक्ट जावन वता. 1. अँड सेकंड आमी मस्तपटी ಸ್ವಲ್ಪ व्हॉट्सएप डाऊन जालेले, फेसबुक डाऊन जालेले पुरो इन्स्टन्सेस पळयले ते पुरो आसले पुरो अटॅक्स. 1. बट हॅविंग सेड दॅट वर्ल्ड रिचेस्ट मॅन इलॉन मस्क म्हूण आसा. ताणें तो ऑलरेडी एक 4,500 सॅटेलायट्स ताणें स्पेसा पेटयला. अँड तेगेली कंपनी नांव स्टारलिंक म्हूण. सो स्टारलिंक कंपनी तो कसो करता म्हळ्यार तुमी खंय आसला रे जगतांत तुमकां इंटरनेट मेळटा. सो ते एक GPS म्हणके तुमी खंय आसल्यार तुमकां GPS सिग्नल मेळटा पण तशी. बट इंडियांत अनफॉर्च्युनेटली आनी काही येनी ते स्टारलिंक बट येवचे चान्सीस आसा. बट wherever you are connected इंटरनेट तुम्ही कनेक्ट जाताना इंटरनेट म्हणून आमी सांगताना तांतूंत 3 लेयर्स. द टॉप मोस्ट लेयराक आमी सरफेस वेब म्हणून पळयताची ऑर क्लियर नेट म्हणटाची. क्लियर नेट ऑर सरफेस वेब. नेक्स्ट डीप वेब, ताजे सकल डार्क वेब म्हणून. ह्या जना करेक्ट जावन एक्सप्लेन करता जाल्यार आमी एक आयसबर्ग इमॅजिन करूया. टिप ऑफ द आयसबर्ग कसं असं टायटॅनिक वचून मारलेलं पण आयसबर्ग टिप हाका आमी सरफेस वेब म्हणटाची विच इज अबाउट 4 to 5% मात्र. Another 90% deep web and about 6% is dark web. So तुमकां सांगता जाल्यार डार्क वेब इज मोर दॅन द सरफेस वेब. हे सरफेस वेब म्हळ्यार कसं ना आमी आतां खंयचे सर्च इंजिनार वचून, सर्च इंजिन म्हळ्यार गुगल, याहू, क्रोम नाही म्हळ्यार सर्च इंजिन्स. क्रोम आमी यूज करचे ब्राउजर तांतू गुगल, याहू, डक गो तशें नमनमने बायडू नमनमने सर्च इंजिन्स आसा. तुमी खंयचे सर्च इंजिन वचून अनंत प्रभू म्हणून एक सर्च करायचे. सर्च करताना तुमकां मिगेले मस्त विकिपीडिया, मिगेले फेसबुक, इंस्टाग्राम पुरा तुमकां डिटेल्स पुरो मेळटा. हाका आमी सरफेस वेब म्हणटाचे. म्हळ्यार खंयचे सर्च इंजिनान तूं कसो डेटा पुरो तुमकां मेळटा दिस इज सरफेस वेब. आतां तशें म्हणून मिगेले जीमेल आसा.
मिगेल जीमेल अंत मिगेल पूरा ईमेल्स अस मिगेल डॉक्टर अला मिगेल पूरा हेल्थ रेकॉर्ड्स अस गव्हर्नमेंट अला हांव खंयची खंयची प्रॉपर्टी घेतला ताची पूरा डिटेल्स अस ह्या इंटरनेटारी अस बट ह्या जनाक डायरेक्टली ऍक्सेस मेळना त्या ऍक्सेस कोरका जाल्यार तांकां यूजर नेम पासवर्ड मागीर ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा सेक्युरिटी पुरो जाय हक्का द डेटा दॅट इज देअर ऑन द इंटरनेट बट इट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल हक्का आमी डीप वेब म्हणटाचे दिस अबाउट 90%. तज्ज सकलश्च 6% डार्क वेब. हे डार्क वेब म्हळ्यार कसं गोतस्व इट इज अ एनक्रिप्टेड इंटरनेट. हांव पुढे एपिसोडांत एक सांगला कसं म्हळ्यार दोन नमने की आसा एक पब्लीक की आनी एक प्रायव्हेट की. प्लेन टेक्स्ट आसा ताका आमी मॅथमॅटिकल ऑपरेशन केल्यार ते एनक्रिप्टेड जाता. आता आमी इंटरनेटांत कसो डेटा आमी सेंड करता रिसीव करताची तो दॅट इज ओपन बट डार्क वेबांत कसं आसा दॅट इज एनक्रिप्टेड. सो ह्या डार्क वेबांत 3 डिफरंट टायप्स आसा. एक टॉर म्हणा पळय ताचे आमी द ऑनियन राउटर म्हणून आनी एक I2P म्हणून इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट म्हणून आणि थर्ड फ्री नेट. ऑल दीज 3 थिंग्स कंप्राइज ऑफ द डार्क वेब वेर टॉर इज द मॅक्सिमम हायेस्ट असचे टॉर. सो या डार्क वेब यूज करका जाल्यार तुमकां स्पेशल ब्राउजर जाय. फॉर एग्जाम्पल सरफेस वेब आणि डीप वेबाक तुम्ही खंयचे ब्राउजर क्रोम सफारी मोझिला फायरफॉक्स खंयचे जो कथा यूज करून आमी ऍक्सेस करूं येता. ह्या वेबसाइट्स कशे आसता आमी ऍक्सेस करचे देर आर अराउंड 1500 TLDs म्हणून. TLD म्हळ्यार कसं नाही टॉप लेवल डोमेन म्हणून. हे एक व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. आता मिगेल वेबसाइट www.ananthprabhu.com हे .com आस पळय हाका आमी TLD म्हणा पळय ताची .com म्हणून मात्र अशें न्ही .gov.in म्हणून इंडियन आसा .net आसा .info .org .us .nam आसा 1500 अले डॉट्स आसता सर हाका आमी डोमेन एक्सटेन्शन्स टॉप लेवल डोमेन एक्सटेन्शन्स म्हणटाचे. बट देर इज वन स्पेशल डॉट ताजें नांव .onion म्हणून आनी एक आसा .I2P म्हणून. एक .onion एक .I2P. ह्या 2 डोमेन्स तुमकां हे नॉर्मल ब्राउजरांत ओपन करूंक जायना. आता तुमकां एक लिंक दिला रे .onion लिंक दिला रे तर नॉर्मल लिंक जावन आसता एंडाक .onion म्हणून आसता तर तुमकां दिल्यार तुमकां तें ओपन करूं जायना. इता म्हळ्यार दॅट इज नॉट सरफेस वेब ऑर डीप वेब इट इज अ डार्क वेब लिंक. सो डार्क वेब लिंकाक एक स्पेशल ब्राउजर आसता जें नांव टॉर ब्राउजर. टॉर म्हळ्यार द ऑनियन राउटर. ह्या ब्राउजरांत तुमी तें लिंक घाल्यार मात्र तुमकां ऍक्सेस मेळटा. हाका आमी डार्क वेब म्हणटात. ऐकतना चिकेची क्लिष्टकर अशें आयकल्या रे तुम्ही ते सांगिल्ले रीती भारी छंद आशिल्ले सुलभ हे अर्थ जे आमगेले वीक्षकांक म्हणून हांव लेखता. आता डार्क वेब म्हणून ते आसचे कसल्याक विजल ब्लोअर्स कितें मेनली आसचे. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाका मस्त अन्याय जाता बट म्हाका ओपनली ताजे विशीं सांगू जायना. इता म्हळ्यार हांव सांगल्यार म्हाका दवरून न्हू आनी भितर घालताची. सो तशी पुरा मस्त काणी आसता. त्या पुरा तुमकां आतां एडवर्ड स्नोडन म्हूण एकल्यान एक विकी लीक्स म्हूण एक ताणें एक वेबसायट केलेलें. त्या वेबसायटान डार्क वेब आतां कोणूच पुरा केलेलें. इता म्हळ्यार ताणें नॉर्मल इंटरनेट यूज केल्यार तो खंय आसा तो खंयचे मोबायल यूज करता तेगेले सेल्युलर प्रोवायडर खंयचे तेगेले मोबायल नंबर पूरा डिटेल्स मेळटा. आतां कोणी आतां एक वेबसायट विजीट केल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल म्हगेले एक सायट आसा branchselector.com. तुमी आतां जस्ट ओपन केल्यार पुरो म्हाका तुमगेले पुरा डिटेल्स मेळटा. इता म्हळ्यार एनी वेबसायट तुमी ते विजीट करतना पळय तुमगेले डेटा कॅप्चर करता. सो ते डेटा कॅप्चर करता इता म्हळ्यार तुमके कुकी म्हणून घालताची. ते कुकी ऍक्सेप्ट कुकी ऍक्सेप्ट कुकी म्हणून येता मस्त जन ते निमगिनाचे वरान डायरेक्ट कुकी घालून सोडता तरी ते कुकी घाल्यार कसो जाता म्हळ्यार म्हाका तुमी अपास येतना कळटा ते तुमीची म्हणून आनी तुमी अपास लॉगीन करूका म्हणून तेय आसता. आनी कसले तुमी सर्च केल्यार ताजे रिजल्ट्स पुरो येता तुमकां. फॉर एग्जाम्पल तुमी एक पाटी इंटरनेटा वचून मॉलडिव्स वेकेशन म्हणून एक सर्च करायचे. ते सर्च करून तर खंयची वेबसायट गेल्यार पण तुमकां त्यांचे ऍड्स येता आसता ते कुकी निमित्त. सो युजली आमी कसं करता ते कुकी आमी क्लियर करताची म्हळ्यार फ्लश करताची. बट एनिवेज सो हांगा कसं जाता म्हळ्यार तुमी आतां ते इंटरनेट यूज करतना डायरेक्टली आमी नॉर्मल ब्राउजरांत यूज केल्यार ते कोण इत्ते कसं नाही पुरा डिटेल्स मेळटा. त्यांची ते वेबसायट सेम वेबसायट
तुम्ही टॉर ब्राउझर अदोकून यूज केला रे मग तुमगेल कसली डिटेल्स मेळना युआर ऑल एन्क्रिप्टेड सिंपल जावन वीक्षकारान कसं करेत म्हळ्यार मोबाईल काणू वॉट इज माय IP एड्रेस म्हण जस्ट गूगल सर्च करायची तर तुमगे लोकेशन तुमगे IP तुमगे पूरा डिटेल्स दिता त्यांची टॉर ब्राउझर अवचो वॉट इज माय IP म्हणून टॉर ब्राउझर अवच्ची कशी प्ले स्टोर अदकून डाउनलोड सो प्ले स्टोर अदकून त्या कशा मी गूगल क्रोम डाउनलोड केला सफारी डाउनलोड केला मॉझिला फायरफॉक्स तशी टॉर ब्राउझर म्हणे कसं ऍप डाउनलोड केला इट्स अ ब्राउझर नॉर्मल ब्राउझर बट इट इज कॉल्ड टॉर म्हणून द ऑनियन राउटर तंतु तुम्ही वचन वेर एम आई म्हणून और वॉट इज माय IP म्हणून गेला रे तुमकां जर्मनी की ऑस्ट्रेलिया खंयकी एक तुमगेले एक विचित्र एक लोकेशन दाखय तुम्ही अंगसाची म्हणून सो दॅट लोकेशन विल बी कॅप्चर्ड बाय द वेबसाईट दॅट यू आर ब्राउझिंग सो त्या वेबसाईटात तुम्ही कोण कसं ना पुरं डिटेल्स काय मेळना म्हणून आता या डार्क वेब भारी डेंजरस म्हणून म्हणतांची इत्याक इंटरनेट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड एडवांटेजेस कितले आसा तितले डिसएडवांटेजेस आसा आता तुमकां डार्क वेब बांदतो स्लेयर्स म्हण एक वेबसाईट असता तांगेले ते वचून तुम्ही हांव तुमगेला ते फोटो ते अपलोड करून अपलोड करून सांगता कसं म्हळ्यार कोणी जो एक दिवस मला 1 बिटकॉइन दिता म्हणून सम रॅन्डम गाय विल कम अँड किल यू अँड गो तुमकां you would not even know that you have died म्हणून म्हळ्यार why were you killed इतले कसं जाल्लें कसले डिटेल्स कळना सो दिस इज पॉसिबल युजली आतां एकल्याक मारका म्हणून जाल्यार तो कसं करता ताका तागेले डिटेल्स ताका फोन करता की मेसेज पुरा ट्रेस आसता हांगा कसलेय ना तशें करताचे नंबर 1 सो हिटमॅन म्हणटा आमी तांकां खंय कितें येवन मारून वता पयलीं ट्रंपाक पण कोण घेवन सडन मारले तशें सेकंड गन्स ड्रग्स पॉर्न मागीर इल्लीगल कसं पुरो आसूं पुरा फ्रीली अवेलेबल आमकां ह्या वेबसायटांत सो कसं जाता म्हळ्यार कोणी कसले ऑर्डर करूं आतां तुमी सरफेस वेब बांदू आतां कसले एक सर्च केलें म्हणलें क्याची ते सर्च केल्यार गव्हर्मेंटाक कळटा तुमी कसं सर्च केलां आतां कोणी जो इंटरनेटा वचून आय वॉन्ट टू बाय AK-47 म्हणून घाल्ला रे युआर ट्रॅक्ड वय तांणी ट्रॅक करून पळयताची इथं असल पुरो सर्च करता म्हणून बट दॅट सेम थिंग तो डार्क वेबाक करता जाल्यार ताका ट्रॅक करूं जायना इथं म्हणल्यार इट्स एनॉनिमस म्हणूनच जावं स्युडो एनॉनिमस म्हणका इथं म्हळ्यार 99.9% एनॉनिमस ते 0.1 ना इथं म्हळ्यार डार्क वेबांत कोणी क्रायम केला रे तांकां धरलेले कितले की केसेस आसा सो यू कॅन कॅच देम बट थर्ड व्हेरी इंटरेस्टिंग कसं म्हळ्यार पासपोर्ट्स मेळटा डार्क वेबांत ड्रायव्हिंग लायसन्सीस मेळटा खंयचे तुमकां सिटीजनशीप कार्ड त्या परत सकून काण घेतल्यार आमी ते इल्लीगल म्हणून कळना ना तांची म्हळ्यार तांगेल ते मनश आसाची आतां इंडियांत कशी पळय बांगलादेशांत आयिल्ल्यांक आधार कार्ड मेळटा पळय तशी कितली की जाणां आधार कार्ड बांगलादेश आयिल्ले रोहिंग्या आयिल्ले पुरा आधार कार्ड कशें येयले तांकां देर इज समबडी नाव आमगेल सिस्टमांतूची करप्शन आसा मागीर कसं अँटी नॅशनल्स आसाची तांणी दिता सो इट इज देर इन एवरी कंट्री इट इज नॉट दॅट इंडियांत मात्र असल करप्शन म्हणून पुरा कडेन आसता ते देखून तांणी करून दिता सो अशें आसतना देर आर लॉट ऑफ things banned substances pura performance enhancement drugs ya pura online bari sulabhar melta and the best part ki worst you left to you to decide about dark web kasa malari they tumge normal credit and debit cards work jayna you have to use crypto so crypto use karte dekunu चड एनॉनिमस नातल्यार तुम्ही डार्क वेबा वचून तुम्ही क्रेडिट कार्डार कसले ट्रान्झॅक्शन केला रे तुम्ही कोण कसं नाही पुरा डिटेल्स तांकां मेळटा सो इफ यू आर युजींग क्रिप्टो अँड क्रिप्टोन आतां तांणी कसं केला म्हळ्यार वर्ल्ड वायड क्रिप्टो ATMs म्हणून केला सो आतां एकलो तुम्ही फुडली पण सांगला क्रिप्टो ATM आतां इवन एअरपोर्टांत आसता म्हणून वय मस्त कडेन क्रिप्टो ATMs आसा हांव पयलीं कंट्री वतना ते क्रिप्टो ATM आसा आनी कोण की आयिल्लो ते देखून तागेले युजर नेम पासवर्ड घाल्ले कितले अमावंट जाय म्हणलें ते अमावंट ते डावनलोड केले म्हळ्यार डिस्पेन्स जाल्ले घेवन आयलो सो ऑल दीस थिंग्स आर पॉसिबल सो तशें आसतना डार्क वेब कॅन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर गुड फॉर एग्जाम्पल कितले की कॉन्टेंट द गव्हर्मेंट ब्लॉक्स कळवा इंडिया म्हणून सांगता न्ही हांव वर्ल्ड वायड तांणी ब्लॉक करताचे म्हळ्यार हें पळोवचें नज म्हणून इट मे नॉट बी एडल्ट कॉन्टेंट इट मे बी एगेन्स्ट गव्हर्मेंट ऑर एगेन्स्ट ह्या पुरो तुमकां ते फ्रीली मेळटा
कितलिकी विषय द सोसायटी डज नॉट वॉन्ट द पीपल टू नो No. त्या वेळी तुमकां फ्रीली मेळटा. सो इट्स अ फॅन्टॅस्टीक प्लेस. तुमकां करेक्ट जावन तुमी ते सर्च करूं कळ्ळार, तुमकां यूज करूं कळ्ळार डार्क वेब इज व्हेरी गुड. इनफॅक्ट इवन आय हॅव ॲक्सेस टू डार्क वेब ऑन माय फोन. म्हणल्यार तुमी सिंपल जावन द टॉर ब्रावजर घाल्यार तुमकां, बट आय हॅव नॉट युज्ड इट मेनी टायम्स. इथं म्हळ्यार नॉर्मली म्हाका तेजी आवश्यकता पडना. बट हॅविंग सेड दॅट हांव फेसबूक यूज करतना त्या फेसबूक हांव डार्क वेबान ते यूज करता. So dark webचे एक फेसबुक लिंक आसा, स्पेशल लिंक विच गोज टू युअर सेम त्यांची प्रोफाईल ओपन जाता. बट फेसबुकाक तुगेले कसले डिटेल्स तू सेव जावन आसा. सो इट्स बेसिकली फॉर एनॉनिमिटीक यूज करचे म्हणून. अत्या डार्क वेब यूज करचे इल्लीगल? नो, नॉट एट ऑल. डार्क वेब कोणी यूज करत, इट इज एब्सोल्युटली लीगल. बट डार्क वेबान तुम्ही इल्लीगल काम केल्यार इट इज इल्लीगल. सो इल्लीगल काम वेदर यू आर डुईंग इट ऑन सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, इट रिमेन्स इल्लीगल. बट नॉर्मली तुम्ही कसले ब्राउज करचे वेबसाईट पळयत, विकिपीडिया डार्क वेबाची विकिपीडिया आसा, डार्क वेब सम व्हेरी गुड साइट्स आर देर. पुरो तुम्ही खंयचे यूज करत. बट एक रिक्वेस्ट जेन्ना कसं म्हळ्यार तुमकां गोत नातल्यार ते यूज करूं वचूं नाकाचे. इथं म्हळ्यार चान्सीस ऑफ फॉलिंग प्रे आर मोर. म्हळ्यार ते लँड मायन काही असं म्हणून तुमकां कळना. तुम्ही वता आसतना ते कसले एक लिंक आयले, तुम्ही ते ओतले, ते जो अँटी नॅशनल लिंक ते और कसले गंजाची लिंक. इथं म्हळ्यार आता प्रायव्हेट एजन्सीज, पोलीस, गव्हर्नमेंट हांनी पुरो डार्क वेब मॉनिटर करता आसताचे. सो तुम्ही एक पण डार्क वेब ओपन केल्यार तुमगेल्या फोनान द सर्व्हिस प्रोव्हायडराक कळला आणि ओपन केला म्हणून. कसं केला म्हणून कळना, बट तुम्ही केला म्हणून कळटा. सो यू गेट मॉनिटर्ड. सो त्याच मिगेल अनेक प्रश्न आशिल्ले. आता आम्ही डार्क वेबान कसले केल्यार ताका ते पळोवन घेतले, मॉनिटर करतले कोणी नांचवे म्हणून. 100% मॉनिटर करता आसत. बट आम्ही ते केअरफुल आसता. इथं म्हणजे एक पट्टी गव्हर्नमेंटाक तुमगेले डाऊट येयले, त्यांनी तुमकां मॉनिटर करू स्टार्ट केल्यार एव्हरीथिंग गेट्स मॉनिटर्ड. देन द चान्सेस ऑफ यू फॉलिंग प्रे म्हळ्यार कसं करचो तप्प कर नातल्यार वय कसं सान कस केक केल्ले, बट दॅट गेट्स एम्प्लिफाईड. सो वी हॅव टू बी लिटल केअरफुल विथ दॅट. आता डार्क वेब असं कोण तांणी ईमेल आणि हॅक करताची म्हणून हांव आयकलां. हय, डार्क वेबान तूं ओपनली तुमकां हॅकर्स टू इंटरॅक्ट करूंक मेळटा. तांणी ते एक चंद मेन्यू कार्ड तशें केला. आतां तुमी आय डोंट नो हाऊ मच यू हॅव स्कोर्ड इन 10th स्टँडर्ड. सो तुमगेले यू हॅव बीन अ टॉपर थ्रू आउट, बट स्टील सो 10th स्टँडर्ड तुमगेले ते मार्क्स उणे आस म्हण जाल्यार the hacker can hack into the education department's server and change the grades and send you that latest marks card also. So title changing school grades, issuing passport, hacking mobile konalki mobile, hacking computers, DOS attacks. Asal pura dark web bantu tumka you know asal hackers acha tumka you keep meeting them टीम असं म्हणून. but again तुम्ही दुड्ड दिवन काम करका जाता. मेनी टाइम्स तो दुड्ड घेवन तुमकां काम दिना अँड यू कॅनॉट ट्रेस हिम, यू कॅनॉट कॅच हिम. सो दॅट इज द रिस्क दॅट वन इज टेकिंग. म्हाका इतले पुरो आयकताना एक प्रश्न कसो येता म्हळ्यार या इतले डार्क वेबाचे पर्पज कसो म्हणून अगत्य स्वता म्हणून. पर्पज इतलीची फॉर एनॉनिमिटी म्हणून. नॉट एव्हरीबडी वॉन्ट्स देअर डेटा टू बी ओपन. न्ही म्हळ्यार इल्लीगल ऍक्टिव्हिटी करची चड जाल्यात तांतसो. बाय तुम्ही त्या डार्क वेब बॅन करचेची ना, दॅट इज द फ्लिप साइड ना. फॉर एक्झाम्पल घरांत आमगेले एक किचनांत एक नाईफ आसा. यू कॅन यूज इट फॉर कटिंग व्हेजिटेबल्स ऑल्सो अँड ऑल्सो फॉर किलिंग पीपल. सो सिमिलरली डार्क वेब कॅन बी यूज फॉर बोथ. फॉर एडवांटेज डार्क वेब बसल्यार आतां म्हाका एक कसले एक अन्याय जाल्ले, म्हाका ते एक ओपनली घालका मिडियाक कशें घालचे भित्ता जन घालूक. डार्क वेब तो ओपनली घालता म्हळ्यार ही नोज दॅट ही विल नॉट बी कॉट. आतां डार्क वेब असं कोण कसले एक कार्याचरण जेत्त असं या कसले की तुगेले अगेन्स्ट जेत्त असं म्हणून कळका जाल्यार कसले एक मीन्स आस की. येस. सो डार्क वेबान तूं हंचली मागीर डक डक गो तसले नमनमने येस सर्च इंजिन्स आसा स्पेसिफिकली फॉर डार्क वेब. त्या डार्क वेब सर्च इंजिन्स आमी यूज करून वी कॅन फायंड आउट आमी कसले सर्च करता. आतां आमी गूगल यूज करतात सर्च करूं कसले. सो कसले सर्च करता म्हण जाल्यार वी कॅन यूज द डार्क वेब सर्च इंजिन्स अँड फायंड आउट इफ एनी डेटा.
डार्क वेब हंत कसले इलिगल ऍक्टिव्हिटी चड जेतस एक देश आसकून चड जेतस प्रमाण आमकां कळल्यारी आता इतर देशाच्यांनी त्या वचून कंट्रोल करू जातली करता आसाची सो आता एक अँटी नॅशनल जेतस म्हणलें जत्ता असताना डार्क वेब वेबसाइट्स तांणी काडून उडयताची तर म्हळ्यार डार्क वेब वेबसाइट्स होस्टिंग युजली जावचे घरांतू होस्ट करता तांणी वेबसाइट तांणी सर्वर यूज करनाची युजली घराची सिस्टम तांणी .onion वेबसाइट जनरेट करता इथं म्हळ्यार आता खंयचे एक डोमेन परचेज करता जाल्यार तुमकां एक .com .in .net कसले जाय जाल्यार GoDaddy नेटवर्क सोल्युशन्स बिग रॉक तसले वेबसाइट्स आसा ते दाखोवन तुमी डोमेन परचेज करता हांगा डोमेन फ्री सो दॅट लेवल कळ्ळो तुमकां कसले तुमगेर एक .onion डोमेन जाय जाल्यार तुमगे सिस्टम ते जनरेट करून दिता अँड यू कॅन आपा सर्वर घेवका म्हणना तुमगे सिस्टम सो तशी अटॅक्स खंडापट जाता आसता लॉट ऑफ अटॅक्स आनी सायबर आर्मी म्हूण कॉन्सेप्ट येयला हाजे नंतरच सो डार्क वेब 1990 तकून आसा इट इज नॉट दॅट इट इज नॉट देर पयलीं तकून आयिल्लें 90s तकून आसता बट 2000s म्हणटना आमी ते टॉरेंट म्हण एक यूज करता आशिल्ली सो द टॉरेंट बिकेम टॉर लेटर ऑन म्हळ्यार ते देखून ते कॉन्सेप्ट स्टार्ट जाला सो तशें आसतना डार्क वेबाक सायबर आर्मीच काम कसं म्हळ्यार पुरा गव्हर्मेंट वेबसाइट्स तांगेर खंयच्या डावन करून और कोण अटॅक केल्यार ते ब्लॉक करचें काम सो टॉरेंट्स म्हणटना पुडी पुरा फिल्म आनी डाउनलोड करून यूज करता ताजे कितें यूज करता इथं म्हळ्यार प्रिवेसी लॉज आशिल्ले प्रिवेसी लॉ प्रकार तुमकां एक फिल्म काणू सर्वरा घालू जायना डावनलोड करूं ताका तांणी कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार त्या मिगेल कंप्युटरार स्टोर करचें तुमगेलें तूं स्टोर करचें सो म्हाका ते खंयचे एक फिल्म डावनलोड करचें जाल्यार कोण आल्या त्या फिल्म आसा पळय तांगेले कंप्युटरान तंत तकून तांगेल सिस्टमा तकून डावनलोड करचें सो माय कंप्युटर बिहेव्स लायक अ सर्वर ऑल्सो एज अ क्लायंट तुमगेल डावनलोड करूं का तुमकां कसली जो मिगेल फायल डावनलोड करूं बट सर्वर शुड बी 24/7 ऑन बट मिगेल कंप्युटर हांव कसं करता एक बट ऑन दवरता एक बट ऑफ मिगेल खंय जो ऑफ जाता ना त्या फिल्म अनेक कोणाल मनशाले सिस्टमांत आसा पळय त्या कनेक्शन तुमगेल ताका कनेक्ट जाता सो फायनली यू गेट डावनलोडेड द सीडर्स त्या पुरो कॉन्सेप्ट येईल थंय दाखोवन सो त्याचे इवॉल्व जावन but that was not on dark web torrent was not on dark web normal web antu ashile tani tak apas encrypt kornu next level avachunu dark web केलं आता हे एक पासवर्ड आणि पुरा हॅक जाता तक्कन एक डार्क वेब कसले संबंध असली डेफिनेटली इता म्हळ्यार हॅकर्स युजुअली डार्क वेब दाखोवन नमनमने टूल्स यूज करून तांणी हें करताची सो मिगेल एक रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार तुमी डार्क वेब यूज करूं गोत्तातला कोरनाकाची सेकंड तुमगेले पासवर्ड कसं आसा इट शुड हॅव मिनिमम 16 कॅरेक्टर्स कॅपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर्स सिम्बल्स अलॉंग विथ दॅट वॉट यू नो वॉट यू हॅव and where you are yeah make उडगास दवरका म्हळ्यार what you know म्हळ्यार पासवर्ड ओटू आनीक एक असले की what you have तुमगेले फिंगरप्रिंट आसच्या पुरो जो एक एक्स्ट्रा UB की म्हण एक पेन ड्राइव येता सो ते एक एक्स्ट्रा पासवर्ड घालून ते पेन ड्राइव घाला मात तुमकां एक्सेस करूं जाता ते एक पण आमी डिजिटल सिग्नेचर पण कशें यूज करता तसले सेकंड थर्ड वेर यू आर आमी क्लियरली जावन सांगेत हांव इंडिया दाखोवन मात्र हें यूज करता म्हूण कोणी जो अनेक कंट्री दाखोवन मिगेल यूजर नेम पासवर्ड घाला रे ताका लॉग इन करूं जायना फेसबुक ऑर दॅट सर्वीस विल ब्लॉक इट इथं म्हळ्यार तांकां गोत आसत तुमगेलें जिओ लोकेशन विंगड म्हणून सो आमी हाका MFA म्हूण आपयताची मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिकेशन मल्टी फॅक्टर युजली वन फॅक्टर खंयचे पासवर्ड आवटू अनेक फॅक्टर म्हळ्यार मिगेल फिंगरप्रिंट जो OTP जो ऑथेंटिकेटर ॲप एनीथिंग कॅप्चा येवची ता म्हळ्यार तुमी कंप्युटर की ह्युमन म्हूण पळोवचेक फॉर एग्जाम्पल मिगेल एक वेबसायटांत एक कॉन्टॅक्टस फॉर्म आसा आतां तुमगेले लॅबॉरेटरी आसा त्या लॅबॉरेटरीक एक फॉर्म आसा त्या फॉर्मान तूं नेम एड्रेस मागीर डिटेल्स घालूंक ते एक सबमीट बटन म्हूण आसता सो युजली कशें जाता म्हळ्यार ते तसले फॉर्म आसल्यार एक बॉटाक सुलभेरी अनलिमिटेड स्पॅम मेसेजेस घालूं जाता तुमगेले सो तुमकां नमनमने स्पॅम येता आसता ते स्पॅम कंट्रोल करूंक तांणी ते कॅप्चा म्हूण घालताचे सो कॅप्चा म्हण कसं ना इट इज अ टेस्ट ट्युरिंग टेस्ट म्हणटाचे ह्युमन की कंप्युटर म्हूण पळोवचेक खंय जो ते बॉटाक तंत येईल अक्षर वाजूचे जायना वाजूचे जायना देखून ताका एंटर करूं जायना सो सबमीट बटन प्रेस करूं जायना सो तुमकां स्पॅम मेल येवचे उणी जाता
ते डार्क वेब तसले अँटी नॅशनल ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करूक सायबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट अल्पर कसले पात्र and also there is one section Information Technology Act antu section 66F tantu any act of cyber terrorism it attracts imprisonment up to life. So lifelong tan jail abayso naska. So taj kitar haंव सांगेला या यूज करताना मी मस्त केअरफुल असका. इतली वेळू डार्क वेब हाजी विषयी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांका हांव धन्यवाद सांगता. डॉक्टर अनंत तुमका मस्त धन्यवाद. तशीची आमगेले सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हणून मागता.